नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. आज आमचे बरोबर आसात डॉक्टर रिटा वाझ, गोंयच्यो नामनेच्यो योगा आनी निसर्गोपचार तज्ञ म्हणजे योगा आनी नॅचरोपॅथी फिजिशियन. बेसिकली हे एक अशे विशय जो आमी चडसो आयकूंक ना किंवा आमकां हाचे विशीं चड म्हायती ना. तर आयच्या ह्या कार्यावळीच्या मजगती आमी ह्या विशया कडेन एका नव्या दृश्टिकोनांतल्यान पळयतले. नॅचरोपॅथी म्हणजे कितें, ताचो कसो फायदो जावंक शकता हाचोय आमी एक सविस्तर विचार करतले. आनी खरें म्हणजे हे एक बेसिकली दीस इज एक ह्या नव्या विशया कडेन आशिल्ली तोंडवळ. बेसिकली हांव नवो विशय म्हणना, हो खूब वर्सां पासून चलत आशिल्लो, पण ताचे कडेन पळोवपाचो आमचो दृश्टिकोन बदलपाचो किंवा लोकांक एक अवेरनेस येवची की हें नॅचरोपॅथी नांवाचें सुद्दां एक माध्यम आमचे कडेन आसा भलायके विशीं. हाची जाणविकाय करून घेवपा खातीर आज आमचे बरोबर आसात डॉक्टर रिटा वाझ. डॉक्टर नमस्कार. सगळ्यान पयलीं म्हणजे जेन्ना आमी नॅचरोपॅथी म्हणटात तेन्ना आमच्या नजरे सुमार येता की आमी म्हणजे ल्हानपणा पासून जाल्यार पयलें म्हणजे आमकां तेल लायल्या उपरांत मातशें वताक दवरताले ते, किंवा गोंयचो मनीस पयलींचो सांगता हांव, आतां लोक स्विमींग पुलान न्हातात पण जो समुद्रार वचून न्हातालो म्हणजे कळंगुटी, बागा, कोलवा आनी खारें उदक न्हातालो. मागीर तो सगळे सकाळीं एकदां न्हातालो, सांजचें न्हातालो, पांयार रेंव घालून बसतालो. आय एम टॉकिंग अबावट माय ग्रँड पेरंट्स ऑर माय पेरंट्स ऑल्सो. आनी दीस वॉज एज ओल्ड ट्रेडिशन, खूब वर्सां पासून चलताली. बरेच लोक वताले, एन्युअली वताले इयरली. आनी टू बी व्हेरी फ्रँक म्हणजे टू एडमीट म्हाका अशें खूब फावटी विचारताले पेशंट सुद्दां, दोतोर न्हावपाक गेल्यार जाता. आनी हांवें अशें म्हजें ऑब्जर्व करना पळयतालें, ओके न्हावपाक हरकत ना, खारें उदक, बिकॉज दे ऑल्सो त्या निमतान मातशें एक निसर्गा कडेन आमचो एक समतोल असो येता, एक रिलेशनशीप डेवलप जाता, एक बॉन्डिंग जाता. तर पण हें आतां आमचें गांवठी म्हणजे अशें नॉट अ प्रोफेशनल वे ऑफ थिंकींग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आमकां तुमी सांगात नॅचरोपॅथी म्हणजे कितें? जशें तुमी ऑलरेडी सांगितलें की नॅचरोपॅथी हांव मेडिसिनाचे न्हू पयलें उलोवचे पयलें नॅचरोपॅथी एज अ सिस्टम सांगूंक सोदता की इट इज एज ओल्ड एज मॅनकायंड इट सेल्फ. जे तुमी सांगिल्लें जे डेली आमी प्रॅक्टिसीस करता ते ओवर टायम कितें जालें, दे स्टार्टेड ऑब्जर्वींग की तेजे कितें तर मेडिसिनल बेनिफीट आसा. इट्स नॉट जस्ट अ डेली प्रॅक्टीस दॅट वी डू. This habits that we are cultivating, or which is a part of a culture or tradition, also has a medical benefit on our body. आणि स्लोली तेजे स्टडी जावपाक लागली. जेन्ना रिसर्च म्हणटा ती आमी सायंटिफीक स्टडी जावपाक लागली तेन्ना समज येयलें की हे जे सनलायट जावं ज्यो हिलियोथेरपी ना सन थेरपी म्हणटात, ना ती मातयेन तो खेळ आसता, ऍप्लिकेशन ऑफ मड, सर्टन टायप ऑफ मड वीच इज मड थेरपी, ना लायटाचे बेनिफिट्स. आतां आमी जाय तो तांबडे कलराचो लायट आहा तो पेनाक यूज करता, ब्लू कलर लायट आसा तो जेन्ना तुमकां न्हिदेचे प्रॉब्लेम आसता तेन्ना यूज करता. सो एज अ क्रोमोथेरपी. सो ओवर टायम हे सगळे जे कल्चरल प्रॅक्टिसीस असले एज अ ऑब्जर्वेशन तेजे स्टडी जावन ते एक थेरपी अशी इवॉल्व जाली. सो नॅचरोपॅथी इज अ सिस्टम, बेसिकली अ पेशंट सेंट्रीक सिस्टम which focuses on disease prevention. म्हणजे तुमकां दुयेंस जायनासले भाशेन कशें एक हेल्दी लिव्हिंग जिवपा शकता. आनी हेल्थ प्रमोशन, जर तूं हेल्दी आसा जाल्यार कसली मेडिसीन लागता तुका, हाऊ कॅन यू प्रमोट युअर हेल्थ प्रमोशन म्हणटा ते वेलनेस कशें आमच्यान एटेन करूंक शकता. हे सगळे इज अ प्रायमरी जे फोकस आसता आमच्या नॅचरोपॅथी सिस्टमांत आसता. नाव नॅचरोपॅथी इज अ पार्ट ऑफ आयुष सिस्टम. सगळींच आमी जाणा 2014 आसून जे आयुष स्ट्रीम गव्हर्मेंटाचो जो पाठिंबा मेळ्ळा तेन्नासून नॅचरोपॅथी पासून जायते खूब अवेरनेस जावपाक लागला लोकां मदीं. आनी स्पेशली जर कोवीड काळाची हांव उगडास केल्या, जेन्ना नवें एक वायरस आमचेर अटॅक जाली तेन्ना कोणाकूच खबर नाशिल्ली वॉट इज द नेचर ऑफ द वायरस, तेजे ट्रिटमेंट कितें आसूंक शकता. जेन्ना सगळ्यांचे फोकस आसा ते आमच्या बॉडीचेर घेतले. प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर म्हण जातलें. सो प्रिव्हेन्शन म्हणटा आसतना द फोकस वेंट ऑल ऑन द कॅपॅसिटी ऑफ युअर बॉडी to prevent as well as to cure yourself. Yes, as well as resist the disease. So that is what naturopathy believes in, and we call it as a simple शब्दान सांगचे जाल्यार आमी सॅल्युटोजेनेसिस म्हणटा. म्हणजे जे एक मनशाचे प्रत्येक मनशाची बॉडी कॅपॅसिटी आसता तेजे डिजीज जर प्रिव्हेंट करपाची ना ते हील करपाची, ते आयडेंटिफाय करून त्या प्रमाणे ते पेशंटाक जे ट्रिटमेंट लागता, नॅचरल
ट्रीटमेंट लागतं जावं शकता हायड्रोथेरपी फास्टिंग थेरपी क्रोमोथेरपी मॅग्नेटोथेरपी खूप सारे असे ट्रिटमेंट्स असतात ते तेजो वापर करून कशे ते मनशाक आमी रिकवर करूंक शकता ते नॅचरोपॅथी जावं OPD बेसिसाचेर ना नॅचरोपॅथी हॉस्पिटलाचेर हेजे ट्रिटमेंट चलता सो बेसिकली यू हॅव ओपन म्हणजे अशें कितल्योश्योच गजाली खबर तुमी सांगले मॅग्नेटोथेरपी क्रोमोथेरपी म्हणजे ह्या सगळ्यांचो आस्पाव केल्लें एक शास्त्र शुद्ध शिक्षण म्हणजे नॅचरोपॅथी म्हणून येता येस नॅचरोपॅथींत जशें हांवें तुमकां सांगलें आमी शिकता आसतना पासून आतां नॅचरोपॅथी एज अ वे ऑफ लायफ इट इज एज आय टोल्ड यू इट इज बींग फॉलो फ्रॉम टायमलेस एज बट एज अ मेडिकल सिस्टम जशें आयुर्वेदा जावं ॲलोपॅथी जावं नॅचरोपॅथी एंड योगिक सायन्सेस एज अ मेडिकल स्ट्रीम started 6 to 7 decades ago. अच्छा So it was promoted by a father of our nation, Mahatma Gandhi ji, and he was a founder of All India Naturopathy Federation. So he was the first person to begin promotion of naturopathy to a common man. बरोबर How water can be used, Barabar. especially when you have let's say people had a lot of fractures so when they have fractures how natural therapies or spraying how those therapies can be used so he promoted naturopathy for a common man. बरोबर So over time we evolved as a medical system with a lot of evidence based backing. Right now the system is developing and the system has also now research development and also what do you call it a center of excellences where we study no, particularly जे हांवें तुमकां थेरपी सांगले तेजें स्पेशलायझेशन चलता एट प्रेझेंट. अच्छा डॉक्टर म्हणजे फर्स्ट ऑफ ऑल जेन्ना आमी नॅचरोपॅथी उलयतात तेन्ना एक म्हजो असो एक क्युरियोसिटी म्हणून की हाव यू डेवलप इंटरेस्ट टुवर्ड्स दीस फर्स्ट ऑफ ऑल एंड हाव यू परस्यूड युअर स्टडीज ऑर हायर एज्युकेशन इन दीस पर्टिक्युलर ब्रांच Yes, that की it's तुम्ही very ह्या फिल्डान पावली कशी it's very interesting because generally there was a cultural resistance because yoga is a part of naturopathy and yogic sciences. बरोबर But when I came across the system, from childhood everybody has a dream that either you want to enter either into two professions, either you want to be a doctor or you want to be a teacher. So when I completed my 12th standard, so there were many other opportunities, but a common friend suggested there is a new course which is a part of Ayush stream Indian system, why don't you visit that place and learn about it, see if you're interested, since I was into be more interested in being a doctor. अच्छा So when I visited the place, it might sound very immature, but the only line that came to my mind is naturopathy is a stream where the doctor himself is healthy and who's going to make others healthy. Oh, good. Okay, I will not stick to it 100% now, but it's purely on individual how disciplined way of life do they lead. But naturopathy was all about a very disciplined schedule there, and especially I am hesitant. Naturally, म्हाका medicine घेवपाचे तितले लायक आसना. जाता तितले naturally जे पयल्यानसून बरोबर. जे naturally आमच्यान मॅनेज करपा जाता तशें एक सिस्टम आशिल्लें आमची फॉलो करताली. सो जेन्ना ती शेड्यूल चोयलें तेतूं मेडिकल सब्जेक्ट्स एज वेल एज सगळे नॅचरोपॅथीचे ट्रिटमेंट आमी दिता पेशंटाक या योगा थेरपी जावं एक्युपंक्चर जावं हे सगळे ताजी मेडिकल स्टडी आसताली. सो हांवें जशें तुमकां सांगिल्लें अ हेल्दी डॉक्टर हिमसेल्फ दॅट इज वॉट स्ट्रायक्ड मी एंड नॅचरोपॅथी इज मोर अबाउट पेशंट एड्युकेशन. and I have a lot of inclination म्हाका खूब आवडटा पेशंटांक एड्युकेशन म्हणजे अवेरनेस क्रिएट करपाचें ना तेंचे हेल्था पासून जे कितें म्हायती पेशंटाक दिवपा जाय थ्रू कावन्सिलींग ते सगळे दिवपाचें म्हाका आवडटा. सो म्हाका दिसलें की this is a very interesting field. There was no much awareness that time. Correct, but absolutely. somehow let me say it was destined and I got into the field. And I'm very proud today that it's just a developing system, but still the potential that a naturopathy has, just in understanding that how capable your own body is of healing, is pretty promising. See, now days are changing. कितें आसा आतां like see our honorable Prime Minister Narendra Modi is in favor of all these systems. Ayush is expanding like anything. Yes. Plus now in course of medical curriculum they have added a chapter where each MBBS doctor has to go understand what are the different systems pertaining. Systems, yes. So all these things are open a new horizon, I should say. आणि हे सगळे करताना म्हजो एक असो प्रश्न आसा की आमी युजली बिंग एलोपॅथ आय एम लिटल म्हणजे आय एम नॉट सेइंग आय एम डिफरंट बट आय एम जस्ट टेलिंग यू की
जे पेशंट आसता खुबशे फावटी तांकां एक अस्थमॅटीक प्रॉब्लेम आसता किंवा एलर्जीच आसता दे ऑलवेज से ना आपण होमिओपॅथीक घेता दॅट चॉयस ऑफ Yes. इफेक्ट लेट्स से Yes. सो वॉट आर युअर सामकें अशें ब्रँड खंयचे अशें तुमकां दिसता की बाबा हातून नॅचरोपॅथी गिव्स बेटर रिजल्ट ऑर फास्टर रिजल्ट्स ओके सी आता ॲट प्रेझेंट मेडिसिन इतलें ॲडवान्स जाला की रायट नाव वर्ल्ड वायड देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटिग्रेटीव मेडिसिन की सगळीं जाणां की दुयेंस दोन भाशेंचे आसता एक एक्यूट आनी एक क्रोनीक बरोबर ओके सो आतां एक्यूट कंडिशन्स एक्यूट डिजीजीस म्हणजे ते तुमकां कसले जर्मा लागून जावं व्हायरस जावं शकता बॅक्टेरिया जावं शकता ना आनी कसले जीव जंतू लागून ते दुयेंस येता आनी 7 ते 8 दीस 10 दिसां भितर तेजे ट्रिटमेंट जाता कित्याक तेका ॲलोपॅथी जावं या मॉडर्न मेडिसिनांत खुबशे मेडिसिन्स आसतात जे ते जर्माक मारूं शकता पण क्रोनीक डिजीजीस म्हणजे ते एक 3 महिने 6 महिने वर्स 2 वर्साच्यान मागीर जेन्ना एक दुयेंस तुमचे शरिरांत रावली तेन्ना ते क्रोनीक डिजीजीस जाता आतां मेडिसिन्स जे आसता कितलेय पोटेंट या पावरफूल आसूं बॉटम लायन ती एक केमिकल आसता सो मनशाच्यान चड एक टायमा नंतर म्हणजे जावं 6 महिने 1 वर्स 2 वर्स सेम मेडिसीन सेम मात्रान घेवन रावन हेल्दी रावंक शकना सो तेजे जिवाचेर सायड इफेक्ट्स येवपाक लागता किंवा डोसीस वाडटा जायते आसता आनी आजकाल लोकांचे जे नॉलेज जे कमी आसा मेडिसिनाची रायट डोसेज ना केन्ना स्टॉप करपाचे जे मेडिसिनल प्रॅक्टिसीस जे आसता लोकांचे खूब वायट आसा ह्या दिसांनी सो तेका लागून सायड इफेक्ट्स आनी तेजे बेनिफीट जाले परस कितें म्हणटात म्हणजे सायड इफेक्ट वाडूंक शकता सो लोकांनी हे मतीन दवरपा जाय जेन्ना एक क्रोनीक डिजीजीस म्हणून जर तुमकां डायग्नोज जालें आतां क्रोनीक डिजीजीस म्हळ्यार सिंपल शब्दान सांगचें जाल्यार आतां करंट जे आमकां जायते त्रास दिता डायबिटीज हायपरटेन्शन जावं हाय कोलेस्ट्रॉल जावं आनी आतां कॅन्सराचे पासून दुयेंस वाडपाक लागला हे सगळे क्रोनीक डिजीजीस म्हणजे ते कॅटेगरींत येता आनी हे जायते दुयेंसां आमचे जे लायफस्टायल आसता आमची जी जिवनशैली आसता तेतूं मिस्टेक आसले because of errors in faulty lifestyle these diseases arise so एशले सगळे दुयेंसांक ऑल्टरनेटिव्ह मेडिसिन म्हणजे आमचे जे इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जावं नॅचरोपॅथी जावं ना दुसरे सगळे जे आमचे आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन तेजो चड बेनिफिट्स पेशंट घेवपाक शकता सो इक्वली इफेक्टिव्ह आय पुट इट ऑन म्हणजे डिफेन्सिव्ह लायन इक्वली इफेक्टिव्ह सो डॉक्टर म्हाका सांगा की जेन्ना अशें म्हटलां की नाव लेट्स कॅटेगरायज ल्हान भुरग्यांची दुयेंसां जाणट्यांची दुयेंसां हातून हाव यू विल से अबाउट नॅचरोपॅथी हॅज अ रोल इन पेडियाट्रीक डिसऑर्डर्स फर्स्ट ऑफ ऑल देन लेट्स गो टू जेरियाट्रीक जाणट्यांची येस हांव ही एक एनॉलॉजी आसा एग्जाम्पल सदांच वापरता जावं हांव इस्कोलाच्या भुरग्यां लागीं उलयतां ना एडल्ट जे जाणटी आसता तेंचे लागीं उलयता कंपेर जी आमची बॉडी आसा तेका एक बिल्डिंगाक कंपेर केली जाल्यार what is pediatric you're under construction what is geriatric age group you're under maintenance okay so basically naturopathy has equal role let me say in pediatric जावं भुरग्यांची हेल्थ कंडिशन्स जावं ना जाणट्यांची हेल्थ कंडिशन हांव म्हणना फकत हेल्थ कंडिशन इवन इन वेलनेस आय वूड लायक टू टॉक मोर अबाउट हाव टू प्रमोट युअर हेल्थ बट इक्वली वेन इट कम्स टू डिजीजीस सिंपल डिजीजीस इन चायल्डहूड बिकॉज ऑफ अ पुअर इम्युनिटी जर भुरग्याची रोग निरोधक शक्ती कमी आशिल्ली जाल्यार ताका परत परत थंडी जोर जावपाक शकता हे परत परत दुयेंस जाता तेका लागून ताजी वेट कमी जाता देखून ताजी आनी रोग निरोधक शक्ती आसा ती कमी जाता सो भुरग्यांच्या दुयेंसांत आमचे फोकस हे चड आसता की तेंचे एक न्यूट्रिशनल स्टेटस कशें आसा ते भुरग्याचे तेजे एक एनालिसीस करून आनी तांचे एक रुटीन जर रुटिनान कितें तरी वायट म्हणजे मिस्टेक आसा ते फॉल्ट आसा ते मॉडिफिकेशन करपा जाय ते करेक्शन करपा जाय जाल्यार ते आमी ते पेरंट्साक एडवायज करता बेजिकली एक भुरग्याचे ते हेल्दी ग्रोथा लागून तेजे लायफस्टायल कशी आसपा जाय डायरेक्शन दिता बट अलॉंग विथ दॅट सप्लिमेंटेशन बी जाय पडले जे हांवें सांगलें आमचे मेडिसीन ना बट इन नॅचरोपॅथी वी हॅव समथींग कॉल्ड एज न्यूट्रिशनल सप्लिमेंटेशन वी कॉल इट एज न्यूट्रास्युटिकल्स बट बिफोर न्यूट्रास्युटिकल्स आतां आमची फार्मसी जे घरांत आमचे कुजनांत किचनांत आसता ते सगळे स्पायसीस कॉन्डिमेंट जे आमी शामाचे वखद बी म्हणटा सो तेंचो तुमचो वापर करून तुमच्या सिंपल थंडी जोर
रिकवर जावपाक शकता जाल्यार तें ट्राय करपाचें. तेंय जायना तुमच्या बॉडींत ऑलरेडी विटमिन मिनरल जी आमची रोग निरोधक शक्ती पासून गरज आहा त्याची डेफिशियन्सी आसा जाल्यार तेका लागून जे न्यूट्रिशनल सप्लिमेंटेशन्स जे आसता प्रिस्क्रिप्शन आसता तें दिवन आमी पेशंटाक ट्रीट करतात. अच्छा, आतां आमी भुरग्यांशी उलयले, मातशे जाणट्याशी उलय. कित्याक सांगता तूं म्हणलें अंडर मेंटेनन्स, म्हणजे हातूंतले हांव कॉमन खंयचे घेता, हातपाय दुखप, Joint जॉयंट pain, पेन, yes. बाकीची म्हणजे नजो अशी दिसता, थकूंक जाता, परत थंडी जाता, हाका तुमी कशें हाव यू टॅकल दीस इश्यूज? Okay. When I talk about geriatric, first thing, because of the shift, jenna retirement zale, okay, I will only consider people who are bound at home because there are a lot of happy, active geriatric, Absolutely. population who is an inspiration to all of us. Absolutely. Okay, because people take it as a second life and they go on inspiring people. Yes. But the issues generally come with the population who are homebound, who are at home and also continue to be at home, or those who are completely active. त्यांचे रिटायरमेंट जावचे पयलीं खूब ॲक्टीव आसली पूण रिटायरमेंट जाले म्हणटरी त्यांचे कंप्लीट एक मेंटल मेकअप जी आसता ती डिस्टर्ब जाता आनी ती चिंता की ना आतां आमचे रिटायरमेंट आनी हांव घरांतच आसपाचो. सो दोज जी ते पेशंट जो घरा ती म्हणजे इंडिविज्युअल जे घरांतच रावता नॅचरली त्यांची ॲक्टिव्हिटी लेवल कमी जाता. त्यांचे खाणा जेवणाची रीत आसा ती कमी जाता. होल त्यांचे क्लॉक जे असता बायोलॉजिकल क्लॉक तो डिस्टर्ब जाता. सो ऑटोमॅटिकली त्यांचे बॉडी फंक्शनिंग बी स्लो जावपाक शकता. सो एक सांगूंक सोदता की आर हेल्थ इज नॉट जस्ट अ बॉडी, इट इज मेजरली अ मायंड. Absolutely. Okay. Absolutely. And naturopathy is also synonymous with the body mind medicine. Correct. म्हणजे आम्ही ना की फकत पेशंटाचे सिम्पटम्स पळोवन पेशंटाक कितें त्रास आसा सिम्पटमॅटिकली तांकां ट्रीट करता की वी टेक 30 to 40 minutes per patient just to understand you as an individual की what are your beliefs, what is your cultural makeup, की म्हणजे तुमचे रावप जोप जी शैली आसता ती बी आमचे बॉडीचेर खूब एफेक्ट करता, परिणाम करता. सो बेसिकली वी ट्राय टू अंडरस्टँड अँड देन अकॉर्डिंगली म्हणजे टेलर मेड प्रिस्क्रिप्शन जे म्हणटा इंडिविज्युअल जे मनशाक प्रिस्क्रिप्शनाची गरज आसता ती आमी बरयता. आतां आमी उलयताले जाणट्यांची. सो जाणट्यांक two things that I would like to mention here when we talk about wellness at present, because diseases are many. If we talk about normal joint pain and muscle pain and diabetes and other issues, activity level, you will have to increase specific muscle group activities to maintain the health of the knee. Okay, strengthening बी आसूंक शकता, स्ट्रेचिंग करपाक पडटलें. आणि न्यूट्रिशनल स्टेटस एज आय सेड वी आर अंडर मेंटेनन्स वायल देर इज अ लॉट ऑफ वेर एंड टेर इन द बॉडी. टू रिकवर दॅट आमच्यान जायते न्यूट्रिशनल एक चेंजीस करूंक पडटा. सो ते करून मनशाच्यान एक हेल्थ मेंटेन करूंक शकता इन जिरियाट्रीक. बरोबर. सो डॉक्टर हे जेन्ना सांगता तुमी एक म्हत्वाचो मुद्दो मांडलो की मायंड प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट. जशें समजलें की जेन्ना एज ग्रुप जालो काही लोकांक दिसपाक लागता आतां आपलो काय उपयोग ना, आय एम रिटायर्ड पर्सन, आपले कोण आयकपाचो ना. सो दॅट क्रिएट्स अ नेगेटीव मायंडसेट अँड दॅट इट सेल्फ कॅन ओरिजिनेट लॉट ऑफ डिसऑर्डर्स. सो इनफॅक्ट नाव देर आर पीपल अब्रॉड की दे जस्ट टॉक, म्हणजे दे चार्ज की एका मनशाक फोन करप, तो अर्द वर तुमचे कडेन उलयतलो, दे आर विलींग टू पे टू लिसन टू दॅट. सो अशे विचार आज संवसारांत चलतात आनी ह्या लोकांक सुद्दां कोणी तरी आयकपाचें आसता की कोणी तरी कितें सांगपाचें आसता, आयकपाचें उलोवपाचें आसता, म्हणजे सोशल इंट्रॅक्शन इन शॉर्ट. सो हे सोशल इंट्रॅक्शन कमी जाल्ल्या कारणान ह्या लोकांक एकलेपणाची भावना येता आनी दॅट इट सेल्फ कॅन लीड टू लॉट ऑफ डिसऑर्डर्स. बरोबर. सो जेन्ना आमी डॉक्टर आनी एक उलयता आमी उदक म्हणटाली खारें उदक न्हांवप. वॉट इज युअर टेक ऑन दीस? की पयले लोक न्हाताले पळय ते सांगता आमी खारें उदक म्हणजे जे दर्यार वचून कळंगुटी कोलवा वताले न्हाताले, सकाळी सांजे 3-4 दीस न्हाताले ते आनी मातशे रेंवेन बी बसताले आनी लॉट ऑफ पीपल म्हणजे आय डोंट नो बट दे वेर क्वायट हेल्दी आय शूड से. आय एम नॉट सेइंग दे वेर हेल्दियर दॅन अवर पीपल बट दे वर ऑफ द मेडिकेशन दॅट टायम. म्हणजे तितके व्हडली वखदां घेवपी लोक न्हय पण अशें तांची सवय जाल्ली. सो वेदर दॅट हॅज एनी रोल इन युअर नॅचरोपॅथी अँड हाऊ फार इट इज इफेक्टिव्ह? Salt water bathing, okay, and sunlight, these are two different aspects. Now I would correlate this to as ki sun bathing, okay, bicha कित्या वचपाची. एक जायती स्टडीज जाल्या आतां सनलायटाचे, एक जावन डिप्रेशनाचे जे तेंचे मेंटल हेल्थ आसा तेचे ते वाडोवपाक आनी दुसरें आसा विटमिन डी जे इम्यून सिस्टम आसा ते वाडोवपाक. आनी सॉल्ट वॉटर एज इट इज इट्स सलायन,
इट कम्स विथ मल्टिपल बेनिफिट्स हियर. एक सलाईन असतं, दुसरे तुमचे जे सँड जे तुम्ही मातीचे जे Correct. फ्रिक्शन्स असतात Yeah. ते जे स्किन पिलिंग जातं. सो बेसिकली इट I do not know the evidence of Yeah. background of this, but it helps. but I could analyze it as एक जे आमचे एलिमिनेटरी चॅनल्स असतात, जावं स्किन, लंग्स, ओके, पर्स्पिरेशन थ्रू सनलाईट आणि रिफ्लेक्सॉलॉजी जे जे सँडाचे तुम्ही चलता ते रिफ्लेक्सॉलॉजी हे सगळे तुमकां सो आमचे जाणटे जे हाताले खारे उदक ते सुद्धा बेनिफिशियल असताले. मे बी जसे नॅचरोपॅथी सांगला त्याचे वेगळे एस्पेक्ट सांगले, फॅक्टर्स सांगले. डॉक्टर, ऑलमोस्ट वी आर ऑन द वर्ज ऑफ फिनिशिंग, सो वी वॉन्ट टू नो द फिटनेस मंत्रास फ्रॉम यू. ओके, when we talk about healthy lifestyle, ओके, आणि तू आमचे मेन 5 फोकस असता. एक तुमचे खाणा जेवणाचे, एक एक्सरसाइज लेवलाचे, एक स्ट्रेस लेवल जे असता त्याचे, आणि आम्ही जे आमची जो रचना झाल्या आम्ही ती ऑटोमॅटिक येईल ना. देर इज अ पॉवर अबाव अस. ओके, सो कनेक्टिंग विथ युअर डिवाइन अँड कनेक्टिंग विथ युअर सोसायटी. ओके, सो बेसिकली मनीस म्हणटा तो एक खूप लेयर्स असतात, 5 लेयर्स असतात. सो हे 5 लेयराचेर आम्ही जर फोकस केलें, हाऊ डू वी डू दॅट? एक जेवणाचेर एक कंट्रोल असपा जाय, जे एक नॅचरल हेल्दी फूड हॅबिट्स जे असतात, आणि लिमिटेड जितले आमचे बॉडी गरज आसा तितले जेवणा खाणाची संवय केली जाल्यार एक. दुसरे एक्सरसाइज म्हणटा ती फकत फिट रावपा पासत न्हू. जितले आमी एक्सरसाइज करता तितले आमचे बॉडीचे रगत चालू संचालन जे जाता, आणि थ्रू दॅट ब्लड सर्क्युलेशन जे न्यूट्रिशनाची गरज असता आमकां ती सगळे आमचे बॉडी मसल्साक पावता. ओके, तिसरे हांवें सांगले हे कितें तें आसा, मेडिटेशन जावं या रिलॅक्सेशन, आणि इक्वली फॉर द बॉडी इज फास्टिंग. ओके, हे फास्टिंग थेरपीन कितें आसा, जशें आमी घराची सफाई करता फेस्तां पयलीं ना कसले इव्हेंटा पयलीं, तशेंच जेन्ना तुमी फास्टिंग करता की एक दीस जेवनासतना खायनासतना रावली, तेन्ना ते बॉडीक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा आपणाकूच साफ करून घेवपाक. सो ऑटो हिलिंग म्हणून येता किंवा ऑटो क्लेन्झिंग मोड. सो 1 day break so that the body can clean itself. And then for the mental health, social relationship, as I said, do not be घरांतच राव नाकात, भायरूय वचून लोकांक मेळा जे तुमचे इंट्रस्टाचे, जे तुमकां जे इंट्रस्ट आसता लायफान, तसले जायते ग्रुप्स असतात, कम्युनिटीज असतात. बॉन्ड विथ द पीपल सो दॅट यू ओपन अप, यू आर मोर पॉझिटिव्ह इन लाईफ. आणि डू नॉट फॉरगेट गॉड. Okay, surrendering to the supremacy is one of the foremost, I would say, just a spiritual aspect of it, but it is a most important part, that you believe in the divine and also surrender, because that kind of gives you more power, because we are ek individual, no, we are a part of the universe. Correct. And it is the universe is guided by the supreme. So basically आम्ही हेल्थ सुद्धा डिफाइन करताना it is not just absence of disease, Yes, it is physical, mental, social and spiritual well-being, spiritual, intellectual, so everything is counted. हे सगळ्या दृष्टीने विचार करताना बघा तुमचा कन्सेप्ट किंवा आमचो कन्सेप्ट अशें काय म्हणना आसतना इट इज अ युनिवर्सल कन्सेप्ट. सो करेक्ट. सो दिस इज इम्पॉर्टंट. डॉक्टर जेन्ना आमी म्हणटा की आता तुमकां असो गोंयचो मनीस अशें विचारता की गोंयचो मनीस कितें खाता तें तुमकां खबर आसा. वूड यू लायक टू गिव सम रिकमेंडेशन? म्हणजे पळय नुस्तें खातलो, तळिल्लें खातलो, सो यू नो ऑल दिस लायफस्टायल. नुस्त्या आणि फ्रायड फुडाचे अदर दॅन दॅट हांव एक म्हजें एक थोडें ऑब्जर्वेशन आसा, जशें हांव कन्सल्टेशन करतालीं, जावं कॉलेजीची एडॉलसंट भुरगीं आसूं ना बायलो आसूं, खुबशे आय डील मोर विथ द विमेन अँड एडॉलसंट्स बिकॉज ऑफ पॉलिसिस्टिक ओवरियन कंडिशन, मेनी अदर लायफस्टायल डिझीजीस. माय ऑब्जर्वेशन इज दॅट की आमचे गोवन जे आमचे जेवणा खाणांत वेजिटेबल्स जावं ताका आमी सायंटिफिकली फायबर्स म्हणटा ते मिसींग आसा. जेन्ना हांव लायफस्टायल ओपीडीन जावं एडॉलसंट म्हणजे कॉलेजीची जी चलयो असता तांकां पिरियड्साचे प्रॉब्लेम, PCODक लागून पिरियड्साचे प्रॉब्लेम जाता, ना बायलो आसात जेंकां वेटाचे प्रॉब्लेम आसा, ना एज जाली म्हणटरी मेनोपॉजल तेजे रिलेटेड प्रॉब्लेम्स आसता, तेन्ना आमची जी सिस्टम आसा पयलें कावन्सिलिंगाचेर आमी प्रॉपर हिस्ट्री घेता, तेन्ना पेशंटाचे लायफस्टायल आनी डायट हिस्ट्री घेता आसतना एक 2 ते 3 हे आसा प्रॉब्लेम्स जे आसा ते हायलायट जावपाक लागले.
एक जेवणात आमच्या फायबर्स म्हणटा ते मिसींग आसा म्हणजे फायबर्स मेळटा आमकां फ्रुट्स आनी वेजिटेबल आसून करेक्ट ते आमचे यंग जनरेशनाक आवडना ना आमचे जेवणाचे शैलीन ना अगेन कल्चरल डिफरन्सीस आसा की जर आमी शिवराकाची उलयतले जाल्यार थंय तूं ना सोमनान 2 दीस जे नुस्तें खायनासतना मांस खायनासतना फकत वेजिटेबल खाता आनी तें एग्जाम्पल हांव दुसरे सगळ्यांक दिताली की ट्राय सोमनान 2 पाटी तुमी शिवराक दवरा कित्याक प्रोटीन म्हणटा ते आमकां चणे आनी जायते दुसरे सोर्सीस आसा थंयच्यान मेळटा पूण फायबर्स म्हणटा ते तुमच्यान कसले दुसरे रिप्लेस करपाक मेळना सो आमचे बॉडीक साफ करपाक ती फायबर्साची गरज आसा आनी सेकंड द सोर्स ऑफ फॅट तेल आमी जे वापरता गोंयांत आनी इट इज माय ऑब्जर्वेशन की जायते जे हाय कोलेस्ट्रॉल म्हणून पेशंट्स येताली जांकां हार्टाचे बी प्रॉब्लम आसताले ती डालडा पाम ऑयल रुची गोल्ड ऑयल हे सगळें तेल वापरताली कित्याक आमी जाणा की मोलाक लागून तेजे मोल मातशें कमी आसता सो पीपल जनरली आनी एक चुकीची समज आसा की डालडा इज अ घी गोंयांत तेका डालडा म्हूण कोण म्हणना घी म्हणून वापरता पूण तें घी न्हू तें एक केमिकली प्रोसेस केलेलें तेल सो आनी तें तेल आमच्या हार्टाक खूब वायट मार पडटा सो तें जर तर लोकांनी म्हणजे जेवणा खाणांतले कमी घेतले हांव सांगना बंद करपाचें इन्स्टेड ऑफ कुकींग वीथ रुची गोल्ड ऑयल यू कॅन यूज इट फॉर फ्रायींग वेन यू हॅव अ बीग गॅदरींग पूण जाता तितले ते स्वीट्स आनी पॅकेज फूड कमी करून ते पयशे तुमी जर एक हेल्दी कुकींग ऑयल चूज करपाक तुमी वापरले जाल्यार जायशे हार्टाचे प्रॉब्लेम दुसरे लायफस्टायल रिलेटेड प्रॉब्लेम्स आमच्यान कमी करूंक शकता आनी तिसरे आसा ते मांस ओके आनी पॅकेज फूड आमचे जायते जंक फुडाची संवय आसा आनी लेट मी से दीस व्हेरी कॉन्फिडेंटली की जर तर आमचे गोवन बायलांक पिरियड्साचे प्रॉब्लेम आसा इनफर्टिलिटीचे प्रॉब्लेम आसा तर सगळ्यान तेंच्यान एक इन्सुलीन रेजिस्टन्स म्हणून एक कंडिशन चलता आनी ते सगळ्याक प्रिकर्सर आसता आमचे अनहेल्दी फूड हॅबिट्स सो जेन्ना तेंचे ऑब्जर्वेशन करपाक लागले की जावं ते चिप्स बर्गर्स along with Coca-Cola. So basically आमी कितें खाता हाय फॅट अनहेल्दी फॅट आनी हाय शुगर फूड with no fiber. Absolutely. So all this deposits in your body it changes the chemical composition of the body. आमची बॉडी जी एसिडिक म्हणून ती करता आनी जेन्ना उलोवपाक येतले जाल्यार खूब अशें आसा सायंटिफिकली आसा पूण हें आसा की जाता तितले no doubt you eat junk but along with that see to it that you eat equal proportion of healthy fibers fruits vegetables per meal or at least per day so that it gives the opportunity to clean. Correct. So these fibers are like a scrub that you use to clean a vessel. Very good. So unless you use a scrub you cannot clean a vessel. Absolutely. So very good example. म्हाका हे आमी सगळ्यांक लक्षांत दवरपाक जाय भाजयो आनी सगळे मॅडमीन सांगिल्लेच आसा ते सगळ्यांनी आमी आहारान आस्पाव करपाक जाय सगळ्यांक बरें आरोग्य आवडयतना मॅडम तुमकां काळजान सावन देव बरें करूं नमस्कार.